कोरोनाक लागून लोक सामकेच त्रासान पडल्यात। दुसरे वटेन म्हारगाय आणि दरवाड करून सरकारान लोकांक सामकेच जाग्यार बसयल्यात। अशें म्हणून काँग्रेसीन म्हारगाये वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो। दाळ, तेल, भाजी, सिलिंडर आणि हेर जिणे गरजेच्या वस्तूंच्यो किमती मळबाक तेंकल्यात। चवथ हो उमेदीचो सण, पूण सर्वसामान्य मनशाक हो सण मनयतना जड जावपाक लागला। कित्याक तर ही म्हारगाय लोकांक कशीच परवडपा सारकी ना। तेन्ना चवथी वेळार तरी लोकांक मजत करून तांकां थाकाय दिवची काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकरान मागणी केल्या। 5 महिने उरलेले आसा आणि चवथीचो सण येयलेलो आसा आणि ह्या चवथीच्या सणाच्या निमतान आयज सगळे आमदार जे आसा, हांव खास करून आमचो आमदार जो मुरगांवचो आमदार आसा, आयज जेन्ना तो 2017 जिखलो इलेक्शन, ते 2021 पावले आमी 4 वर्सां जाली। आयज हे 5वें वर आशिल्लें इलेक्शनाचे। ते हे फुडले जिखलेल्याक तो आयज पर्यंत केन्नाच तेणें चवथीक या कसल्या सणांक काय वांटप केल्लेलें नासलें। वो आतां इलेक्शनचो लास्ट इयर, सो ह्या वर्साक तेणें वांटलेलें आसा आणि ते वांटला कोणाक मेजून फक्त आपले जे कार्यकर्ते आसा तांकांच वांटलेलें आसा। तुका विचारपाक सोदता ह्या आमदाराक, बाबा तुज्याच कार्यकर्त्यांक हे आसा, पोट आसा, बाकीच्या लोकांक ना, तूं आमदार आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीचो मरे। सो तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आख्ख्या लोकांक ते मागीर फक्त हिंदू न्हू, मुस्लीम न्हू, कॅथलीक न्हू, नॉन वुमन्स न्हू, सगळे लोकांक वांटपाचे। कित्याक हे सगळे वोटर तुझे हे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हे तेणें फक्त पिक एंड चूज करून वांटलेले आसा जे आपले कार्यकर्ते आसा। आणि हे फक्त आतां ह्याच वर्सा कित्याक वांटला? इतली वर्सां जाली, तुवें केन्नाच वांटूं नसलें आणि हे फर्स्ट टायम एवरी इलेक्शनाक तेच करता तो। गेल्या फावटी जेन्ना 2012 जिखलो केन्नाच वांटूं ना। 2016 चवथीक 2017 इलेक्शन म्हणून 2016 चवथीक तेणें वांटलें। आतां सेम 17, 18, 19, 20 केन्नाच वांटूं ना। 4 वर्सां आतां इलेक्शन आतां फुडल्या वर्सा आसा 22 म्हणून आतां ह्या वर्सा तो वांटपाक लागलो आसा। सो बेजिकली हो आमदार आसा तो फक्त इलेक्शनाचे चित्र फुडें हाडून तो हे वांटपाचें काम करता। सो हांव मागता हे गोवोरमेंटा कडेन, बाकीच्या आमदारां कडेन तुमी जे वांटला पळय ते सगळ्या लोकांक पावना। सो हांव फक्त गोवोरमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी एक सेंट्रलायज सिस्टम करची, एक सेंट्रलायज सिस्टम थ्रू गोवोरमेंट। आणि गोवोरमेंटान जितले आमचे लोक आसा गोंयांत तांकां सगळ्यांक हे ग्रोसरी आयटम पावोवपाची एक सवलत करपाची, एक खंयसर तरी सेंटर पॉयंट दवरपाचो, नाल्यार तेंचे जे ऑफिसर्स आसात तांकां तेंचे कडेन सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन डिस्ट्रिब्यूट करपाचो हो एक सेंट्रलायज करून हो गोवोरमेंटान हे लोकांक खंय तरी आदार करपाची गरज आसली। बट हो गोवोरमेंट फक्त आपल्या स्वताचे फायद्याक लागून गुंतलेलो आसा, फक्त हे करप्शनान गुंतलेलो आसा आणि आपल्याक हे लास्ट 4-5 महिने उरल्या तेच्या भितर आपली बोल्सां कशी भरतली हेजेरूच तांचो विचार आसा। सो हांव मागता हे गोवोरमेंटाक मात तरी अक्कल घेया, जे लोक आयज त्रासान पडलेले आसा तेंच्या लागून तरी एक सेंट्रलायज करा आणि लोकांक सगळ्यांक एक पॉयंटा वरसून सगळे आख्खे जितले गोंयचे लोक इनवॅलिड ऑफ रिलिजियस कास्ट आणि कितें ते सगळ्यांक ही मदत करपाचें काम एक्चुअली गोवोरमेंटाचें आसलेलें आणि तेंच्यांनी हें करचें म्हणून। विधानसभा वेंचणूक दोळ्यामुखार दवरून किराणा म्हालाचें वांटप केल्ल्यानय आमोणकरान भाजपा आमदाराचेर उतरांचे फार पेटयले। फाटलीं 4 वर्सां वग्गी आशिल्ल्या आमदाराक आतां लोक आनी तांच्या प्रस्नांची जाग आयल्या। देखून तो लोकांक किराणा म्हाल वांटपाक लागला, पूण हे ताचें वांटपय मर्यादीत आसा अशें आमोणकार म्हणटा। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।